आयच्या हॅपनिंग नाव कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची मेन न्यूज आहा ती एस.टी. रिजर्वेशनाचेर आज नोटिफिकेशन काल येयलें. तेजे उपरांत कांय एक्टिविटी आमी पळयल्यो. सो आमी आयज अशे फुडाऱ्यां कडेन उलयतले. आमी जेंकां रिजर्वेशनाचो फायदो जाता अशा फुडाऱ्यां कडेन उलयतले जेंकां कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडची पडटा. पूण सगळ्यांत पयलीं आमच्या वांगडा ते गोविंद बाब गावडे पिरवळचे आमदार आनी जे आतां पर्यंत 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातल्यो म्हणटा त्यो तितून पिरवळ येता. पण ते रिजर्व जाले म्हणून गोविंद बाबाक तितलो फरक पडपाना. सो गोविंद बाब, वेलकम तुमकां शोचेर. थँक्यू. रिजर्वेशनाची काल नोटिफिकेशन येयलें, पण हो काय फायनल हें जायना, ताका प्रोसेस आहा. जस्ट म्हाका पयलीं प्रोसेस कितें आहा पळय न्हू तो सांगा, आनी ते मागीर हो प्रोसेस इलेक्शना पयलीं कंप्लीट जावपाक शकता काय ते फुडें वचपाक शकता? ना, एखादे आज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टिस हेजे माध्यमांतल्यान काल जे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जे नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा, रिएडजस्टमेंट ऑफ द असेंब्ली सीट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, काल पासून आज खऱ्या अर्थान तेजे प्रोसिजर आणि प्रोसेस सुरू जावपा खातीर एक चालना मेळिल्ली आसा. आता सगळ्याच पयलू जर कितें जर करपाक जर जाय जाल्यार डिलिमिटेशन कमिशन आज सद्याक ना. ते पयलू कॉन्स्टिट्यूट करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा, ओन्ली फॉर द गोवा स्टेट. आणि हे जाले नंतर रजिस्ट्रार ऑफ सेन्सस जो आसा, ही विल आयडेंटिफाय विच आर दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर जे एसटी पॉप्युलेशन थिकली आसात किंवा चडांत चड संख्या आसा. ते सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी चांचून पळयतले न्हू? हय, डेफिनेटली. जे तेंपाचेर तो आमी 4 म्हणटात त्यो आसतल्यो अशें ना, तितून ते सगळे 40 कांयच ना. 40 पळयतले. 40 मतदारसंघ. आणि बेसिकली देर आर 16 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर एसटी पीपल आर डॉमिनेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आणि तातूंतल्यो मॅक्झिमम जे आसात पयलीं त्यो दक्षिण गोंयानूच आसा. एक्सेप्ट आमी कुंभारजुआ, सांतांद्रेन, आपले मेर्सी म्हणजे सांताक्रूज जर सोडलो जाल्यार रेस्ट बाकी सगळ्यो ज्यो आसा त्यो दक्षिणेकूच आसा. पण म्हज्या हिशोबा प्रमाणे हो जो सेन्ससाचो जो विशय जो आसा तो गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन तो ऑलरेडी आसा. कारण जे फाटल्या बडी जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स म्हणू नाका किंवा विलेज पंचायतीची इलेक्शन्स म्हणू नाका, हे जर आमकां टोटल जर केले जाल्यार आमकां आजचो फिगर सुद्धा अवेलेबल आसा, त्या बद्दल दुम्मत ना. हे जेन्ना वेळाचेर जातले त्या वेळाचेर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेजो रोल एक्टिव्ह जातलो. आणि थंयच्यान जो पर्यंत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ह्यो ज्यो एन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज एज पर द पर्सेंटेज ऑफ द एसटी पॉप्युलेशन टू द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा, हे जाले नंतरूच ते खरें जातलें अशें आमी गृहीत धरपाक शकता. पूण हांव सदांच म्हणटा, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. आणि हे जर जातलें जाल्यार तुका पॉझिटिव्ह आणि ताजे भितर सेन्सिटिव्हिटी आसप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. ही जर गोष्टी जर घडल्यो जाल्यार म्हाका ब्युरोक्रॅट्स जे आसात किंवा जे ऑफिशियल्स जे आसात, जो आमचो रजिस्टर ऑफ सेन्ससाचो कमिशनर आसतलो, ही हॅज टू गिव्ह अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन, स्टेट इलेक्शन कमिशनाक. आणि थंयच्यान तो प्रोसेस जालो नंतरूच हेका सगळी चालना मेळटली. पण एंटायर जर प्रोसेस जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता मिनिमम 2.5 ते 3 म्हयने आज पासून जाय. जर घडये त्या सगळ्यांनी फास्ट ट्रॅकाचेर ही सगळी चाचपणी केली आणि जो रिक्वायर्ड जो डेटा जो आसा तो डेटा दिलो नंतर आसतले 4 खंयचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आमी आयडेंटिफाय जाले नंतर खातीर घालतले. तातूंत भितर जर कितें जर आसा जाल्यार त्योय काही गोष्टी फ्लॉस काडचे पडटले आणि नंतरूच फुडें तो प्रोसेस आसा. पण एक गोष्ट जमेची ह्या ऑर्डरीन भितर आसा की कोणी जर कोणाकूय जर दिसलें जाल्यार खंयच्याय कोर्टान ते चॅलेंज जावपाक शकना. ही एक जमेची बाजू आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एक होप आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे जातलें ते बाय 2027 जे इलेक्शन जातले बणी ताजे पयलू जावपाक जाय अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आणि ताज्या खातीर हांव आशावादी आसा.
ओके 27चे इलेक्शनाचे टार्गेट दवरला पण हे जे कन्सर्न ऑफिसर्स आहा कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी काम करपाक जाय तांकां टायम फ्रेमीन काम करचें पडटलें काय तुमकां परत डेफिनेटली परत टाइम फ्रेमीन काम करचे तुमकां पडटलें. परत परत वचून फॉलोअप बी करचो पडपाक शकता. नाही, आम्ही ऑन ट्रॅकाचेर आसा. जे हांव तुमकां लेट मी टॉक व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू ऑल पीपल आनी तुझ्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आज जो उटान जो मुवमेंट जो सुरू केल्लो आसा ह्या 2-3 म्हयने पयलू ह्या 2-3 म्हयने पयलू बट लास्ट 14-13 डेज इट हॅज बीन मोर ट्रान्सपरंट आनी मोर ट्रान्सफॉर्मेशन करून आमी आज भितर सरिल्ले आसात. प्रत्येक सरकारी ऑफिसर आसतलो किंवा फॉलोअप आसतलो मागीर ते नॅशनल लेवलाचेर आसतले युनियन लेवलाचेर आसतले किंवा स्टेट लेवलाचेर आसतले कन्सर्न जे आमचे भितरले जे सगळे रिस्पॉन्सिबल जे हे आसात तांकां मुखार हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले आनी हे जे कितें आसा ते फाटल्यान लागून करून दिवपाची आमची तितलीच जबाबदारी आसा अशें आमी सजमताले. तुमी म्हटले हे एक फायदो आहा हितून की हे बील जे आहा वो प्रोसेस जो आहा तो चॅलेंज जावपाक शकना. लोकांची म्हायती खातीर सांगा खंयच्या तशें कितें प्रोविजन केलां म्हणून जाल्यार आमी खुबशे पळयता इलेक्शनाचे कितें मॅटर येयल्यार ते कोर्टान चॅलेंज जाता चड ते स्टँड जायना पण हितून ते प्रोटेक्शन ऑर्डर कशें मेळ्ळा. ऑर्डर इटसेल्फ सेज बाय सेक्शन 2 ऑफ 1 ताणें म्हणिल्लें आसा की कोणी जर कितें जर ऑब्जेक्शन जर हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तें कोणें खंय चॅलेंज जावपाक शकना आनी स्टँड जावपाक शकना. दुसरी गोष्ट एक जो विशय जो आसा जो सेन्सस खंयचो घेवप ना घेवप तातूंत ऑलरेडी ऑर्डरीन मेन्शन केल्लें आसा 2011 जो सेन्सस जो आसा तेजे बरोबरूच आजचो जो डेटा जो आसा घडये एखाद वेळ गरज जर पडली जाल्यार सध्या जो सेन्सस जाल्लो आसा तेजो सुद्दां फिगर आज आमच्या गोंय सरकारा कडेन आसा. सो इट वील बी दी इजिली हो जो विशय जो आसा आमी तो टॅकल करपाक शकता. पण म्हाका दिसता खरोखरूच सगळ्यान जर सहानुभुतीन जर पळयलें ह्या समाजा कडेन गेली 23 वर्स जालो सतत संघर्श राजकीय आरक्षणाच्या बरोबर बाकीचे अन्य सुद्धा ज्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो खरोखरूच ह्या समाजाक रस्त्यार आयले नंतरूच मेळपाक लागिल्ल्यो आसात. आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो आय विल हात जोडून हांव विनंती करतलो कारण फॉरगेट अबाउट आमकां पॉलिटिकल एस्पिरेशन आसा की वी हॅव ऑलरेडी फुलफिल्ड द पॉलिटिकल एस्पिरेशन बिकॉज आय एम अ 2 टाइम MLA. बट जो न्याय जो मेळपाक जाय आनी जो कॉन्स्टिट्युशनाचो जो आदर जो जावपाक जाय तो आदर जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी गुण्या गोविंदान रावन हो जो कितल्याच वर्साची जी मागणी जी आशिल्ली ती पूर्ण करपा खातीर तांकां सहकार्य करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. गोविंद आमी पळयले रिजर्वेशनाचो डिमांड आहा तो पयलीं पासून आहा पण तितून एक एसोसिएशन फॉर्म जाल्ले फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणून ते दिल्ली वचून खूब जाणांक मेळटाले मागीर सगळे तुमी एके कडेन येयले अमित शहा बरोबर एक मिटींग जाली तेन्ना आमकां सांगलेलें तो पर्यंत कायदो पास जाल्लो आनी 15 दिसांनी नोटिफिकेशन येता म्हणून पण तश्यो हालचाली सरकारा कडल्यान केंद्रा कडल्यान दिसल्यो ना पण तुमी जो प्रोटेस्ट जो दवरलो 13 ऑगस्टाचो आनी ते एकदम फास्ट ट्रॅक जाले सो हेजोच परिणाम हो तुमच्या प्रोटेस्टाचोच परिणाम हे तुमचे फास्ट ट्रॅक जावपाक. No, definitely. It is 100%. It is the pressure developed on the government by the United Tribal Association Alliance. बाकीचे सगळे जे ऑर्गनायझेशन आशिल्ली मिशन पॉलिटिकल म्हणू नका किंवा गाकुवेद म्हणू नका पूण युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स गेली 23 वर्स लढटा. इट इज नॉट मीन दॅट म्हणजे हांव तुका म्हजें ज्या वेळाचेर आमी उट्टा म्हणून ज्या वेळाचेर हांव उलयतलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता हांव मंत्री आसतना अलॉंग विथ द प्रकाश वेळीप वी हॅड मेट टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया त्या वेळाचेर पयलू एसटी कमिशनाक सुद्दां आमी मेळिल्ले आशिल्ले एकदां आनी दोनदां न्ही सगळे जे त्या वेळाचेर कन्सर्न जे मिनिस्टर जे आशिल्ले हांव जेन्ना मिनिस्टर आसतना तेन्ना सगळ्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. ह्यो ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो सध्या हालींच्यो आसात आणि हो प्रोटेस्ट करून बरोच वेळ जाल्लो आशिल्लो बट एक गोष्ट जमेची गोष्ट जी कित्या खातीर घडली ऑल असोसिएशन्स केम टुगेदर टू फायट फॉर द रायट आणि जस्टीस जो आज जो मेळिल्लो आसा त्याचे एकमेव जर कारण जर कितें जर आसा जाल्यार आमी सगळेच एकठांय येवन हो लढो दिला आणि खास करून जे पॉलिटिकल जे लिडर्स जे आसात ते एका माचयेचेर 25 मे 2026 ह्या दिसा सगळ्यांनी जो एकठांय येयलो
तो तेजोय थोडोसो एक आवाज आसा. ओके. हेजे उपरांत जे 23 वर्साची तुमी हे म्हटले एजिटेशन म्हटले आनी 2011तले जे एजिटेशन मेन आमी पळयल्ले जे एक 10-12 डिमांड घेवन ते तुमकां कादयूय भोगची पडलेली. मागीर तुमचे वांगडी आसले मंगेश आनी दिलीप दिसता म्हाका तांकां ते तेंचे बलिदान दिवचें पडलें, तेंचे ते मरण पावले ह्या एजिटेशनान. हे सगळे आयज सक्सेस जाता आसतना ती याद ताजी जाता. डेफिनेटली तांची याद सदांच सातत्यान येत आसा. ती याद वचपा सारकी ना जो पर्यंत हांव एटलिस्ट हांव तरी ह्या संवसारान आसा. कारण हांव इतलेंच म्हणटलों की एक बायलेक एक घोव आनी एक भुरग्याक बापूय तो संवसारान येवचो पयलू बापायक वंचीत जावचो पडलो आनी एक बापायक आपलो एक भुरगो ह्या समाजा खातीर त्याग करचो पडलो. ज्या वेळाचेर हो प्रसंग ज्या वेळाचेर आमी पळयतात तेन्ना आंगाचेर कांटो येता आनी तेंच्या कुटुंबा कडेन आमी पळयतात तेन्ना सहानुभुतीन जर पळयलें जाल्यार दुख्ख जें आसा तें कशींच आवरपाक जायना. म्हणून हांव हें सगळें श्रेय जें कितें आसा तें तांच्या त्यागाक आनी तांच्या कुटुंबान जी सोशिल्लीं आसात ते सगळें श्रेय तांकां वयतलें हांव म्हणटलोच. तेजे बरोबरूच एसटी ग्रँड जावपा खातीर जे जे आज संवसारान काही लिडर ना थोडे संवसारान आसात ते सगळ्यांक वता. इट इज नॉट अ वन मॅन आर्मी, इट इज कलेक्टिव्ह लिडर्स. आनी तातूंत भितर फक्त ट्रायबल्सूच ना. I will quote one name, Father Joachim, who was a non-tribal, who has been very instrumental in bringing the Uta leaders on a word flight formation of this organization. त्या वेळाचेर हांव भुरगो आशिल्लो, बट आय केम इन टू द पिक्चर इन द इयर 2026. बट 2023 हो जो स्टेटड जो 2006 आनी ताचे पयलू हो 2004 हो मुवमेंट सामको एक पीक घेवपाक लागिल्लो आशिल्लो. हांव इतलेंच म्हणटलो ज्यांनी ह्या आंदोलनाक बलिदान दिलें, ज्यांनी जेल भोगली, ज्यांनी उदकाचे फवारे घेतले, पुलिसांचे दाणे घेतले, धूर घेतलो, कोर्ट कचेरीचे पावलं चडले, हे सगळे आनी जो बारीक बारीक सुद्दां खारीचो जो वांटो जो त्यांनी उबारलेलो आसा तांकां सगळें वता. आनी खास करून हांव म्हणटलो की उटा ही अशीच जिवंत दवरपा खातीर जे 15-16 जाण आपले तन मन बोल्सांतले धन ओपून हो आज उटा एक ब्रँड जाल्लो आसा. हे तितले सगळे क्रेडिट सुद्दां तांकांच वता हे ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. गोविंद बाब, हे जेन्ना 13 तारखेचे एजिटेशन एनावन्स केल्ले, वॉर्निंग एक शिटकावणी दिल्ली सरकाराक, ते वेळार जस्ट तुमी उलो मारून ओगी रावले ना. तुमचे सगळे लिडर म्हाका आयकूंक कळटा ते प्रमाण वाड्या गांवांगांवांत सुद्दां न्हू वाड्याचेर मिटिंग्स घेतल्यो. त्यो मिटिंग्स आतां कश्यो आसताल्यो ते सांगा आनी No, त्यो it is a continue. कंटिन्यू जातल्यो. हय. सो मिटींग ज्यो आसात ते आज सुद्दां मिटिंग्स आसात. आज सुद्दां ऑलरेडी मिटींग सुरू जाल्ले आसात. एस्पेशली जे फोंडा तालुका, इवन मडगांव सुद्दां आमचे आज मिटींग चलता. आमी एक निर्णय हें म्हजें प्रामाणीक आसा. मागीर तें कॉल जें आसत पयलीं आमची उटाची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आनी कावन्सील घेतलें की जशें तुवें म्हणिल्लें आसा, कारण हें सरकाराच्या वतीन फायदेशीर आसा, ह्या समाजाच्या दृश्टिकोनातून तितलेंच फायदेशीर आसा. कारण जो प्रोसेस जो सुरू जाल्लो आसा ताका ब्रेक पडपाक जायना. कोणीय खंयच्या अधिकाऱ्यान किंवा सरकारी पातळीचेर जो आसा ताका बाबा ते वगीर रावल्या मरे अशें जावपाक जायना. कशें आसा, हें विन विन सिच्युएशन आसा. आमी अधिकाऱ्यांकूय तितलोच थोडोसो पुळको आसपाक जाय, अरे तेंचें आंदोलन सुरू आसा. आणि व्हॉट इज माय थॉट इन माइंड दॅट की हे आंदोलन जे आसा तें थांबपाना जो पर्यंत पूर्ण इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया जो पर्यंत नोटिफिकेशन जारी करना तोपर्यंत वी विल बी ऑन द फील्ड. हे म्हजें प्रामाणीक मत आसा. बाकीचे सगळे कलेक्टिव्ह जे कोण आसतले पळय न्ही तांकां विचार घेवनूच हेजेर लास्ट अंतीम निर्णय जातलो. ओके. ह्या मुवमेंटांतल्यान जे सगळे तुमचे एके हेजे सकयल येयले म्हणजे एक फोर्स तयार जालो आनी एकठांय येयलो. BJP आतां क्रेडीट घेता की काँग्रेसीन कांयच केलें ना, एसटी समाजा खातीर कितें केलें तें आमी केलें आनी हे रिजर्वेशनाचे ते क्रेडीट घेता. सो हो फोर्स तुमकां दिसता सगळो भाजपा बरोबर रावतलो म्हण येता ते इलेक्शनाक?
ते भारतीय खंयच्या पक्षा बरोबर रावतलो हो फोर्स ते हांव आत्तां सांगपाक शकना. कारण हांव त्या पक्षाचो एक आमदार आसा. हांव फाल्यां सकाळीं म्हणटलो हय, बट इट इज अ पिपल्स डिसिजन whom टू स्टँड वीथ. कारण आमी एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की 2003 आमकां एसटीचो स्टेटस सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचें जेन्ना केंद्रांत सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर आमचे वाजपेयी आशिल्ले त्या वेळाचेर हें मुखार गेल्लें आशिल्लें. कशें आसा न्ही, आज सगळे शिकिल्ले आसात, सबरलेले आसात आनी तांकांय ज्ञान आसा, विचार आसा. म्हणून आपले परीन आज काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण हांव एक गोश्ट प्रामुख्यान सांगतलो, प्रकर्शान सांगतलो, कारण आज जितली सरकारां आयलीं स्वतंत्र जाले नंतर आणि जे दिसा पासून आमकां एसटीचो स्टेटस मेळिल्लो आसा 2003तल्यान, तशें खंयच्याच सरकारान तशें सहानुभुतीन ह्या समाजा कडेन पळयलें ना. कारण सहानुभुतीन जर पळयलेलें आसलें न्ही, ह्या समाजाक केन्ना रस्त्यार येवचें पडचेंच नाशिल्लें. ह्या समाजाचे 2 ट्रायबल युथ केन्ना तांकां आपल्या जिवाचो त्याग करचो पडचोच नाशिल्लो. म्हजे सारकेल्या मनशाक आनी मालू वेळिपाक 62 दिसाची बंदखण भोगची पडची नाशिल्ली. म्हणजे अनेक सांग्या वयल्यो काणकोणच्यो त्यो महिला भगिनी आसात, ज्यांची सकाळी जर कामाक जर गेले जाल्यार रातची चूल पेट्टाली, तांकां रस्त्यार येवचें पडचें नाशिल्लें. हें म्हजें प्रामाणीक मत जावन आसा. आनी हांव म्हणटलों की ह्या समाजान आज कितें जर मेळिल्लें जर आसा तें झगडून मेळिल्लें आसात, जमून घेतिल्लें आसात. जमून हेजो अर्थ हांव अशें म्हणना की आमी दुसऱ्याच्या ताटांतलें आमी मागिल्लें आसात. तुम्ही हक्काचे आमी घेतले. आमी आमी हक्काचे घेतिल्ले आसात. घटनात्मक जो अधिकार जो आसा, फंडामेंटल जे रायट्स आसात, तेजे खातीर झगडलेले आसात. आणि तुज्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सगळ्या गोंयच्या म्हज्या भावांक, खास करून शेतकरी समाज, कश्टकरी समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन सुद्धा जो आज कॅटेगरी आसा, उटाच्या ह्या चळवळींतल्यान तांकां सगळ्यांक आज आदार मेळिल्लो आसात, तांकां मदत आज जायत आसात. हेंवूय ह्या लोकांनी विसरचें न्ही, इतलेंच म्हजें आवर्जून हात जोडून विनंती करतां. कारण दुःख जर कोणाक जर लागलां जाल्यार त्या आदिवासी समाजाचे 2 जे भाव आज आमकां सोडून गेल्ले आसात, तें दुःख आमी घेतिल्लें. ते क्षण, तो टायम, तो वेळ कितें आमचेर ओसांडलेलो आशिल्लो, हे ते तो सायटीचेर जो आशिल्लो, तो सिनाचेर आशिल्लो, ताका पत्रकार सुद्दां तितलेच विटनेस आसात. कशे तरेचे त्यो आक्रोश जो आशिल्लो, कसो तरेचो आर्तसाद जो आशिल्लो, हे जर आमी भयान आनी कथीत जर करपाक जर गेले जाल्यार हे जे कोण आज उलयता, एखादे विरोध करपाक कोण मुखार सरिल्ले आसात, तांकां तें खबर ना. कारण ते घरा कडेन आशिल्ले आसतले, त्या वेळाचेर चड टीव्ही माध्यम बीन कांय नाशिल्लें. पूण हांव इतलेंच म्हणटलों, जें कितें आज सरकार आनी खास करून आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत हांणी जो एग्रेसिव्हली, कन्सिस्टंटली जो फॉलोअप केल्लो आसा, त्याबद्दल उटा संस्थेन आज आमी ताजे पर्सनली वचून ताका आमी आभार मानिल्लेच आसात. आभार आनी कटसी एक विजीट दिल्ले आसात. हेजो अर्थ अशें न्ही की जे दिसा हांव परत एकदां म्हज्या समाजाच्या वतीन सांगतलों, दोतोर प्रमोद सावंताच्या कारकिर्दीन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर घडोवन जर आयलो जाल्यार आनी ताजो नागरी सत्कार घडोवन हाडटले, हेंवूय हांव तितलेंच तुमकां ह्या वेळाचेर कमिटमेंट दितां. तुम्ही चडशे क्रेडीट दोतोर प्रमोद सावंताकूच दिता हे सगळ्या हेचे डिसिजनाचे. बिकॉज सी एक गोष्ट कशें आसा न्ही, गेली आफ्टर मनोहरभाई पर्रीकर. कारण हांव मनोहरभाई पर्रीकरान हो इनिशिएटीव केल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताजे कॅबिनेटाक. पण मनोहर पर्रीकराचो बाईचो फक्त आमकां 1 ते 1.5 वर्स मेळ्ळो. ताजे नंतर सगळी जी जबाबदारी जी घेतली त्या आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंतान घेतिल्ले आसात. आणि हांव एक म्हणटलो, प्रामाणीकपणान म्हणटलो की ताका ह्या समाजा विशयी आपुलकी आसात, सहानुभूती आसात आणि ताणेन हे पावलोपावली ना अशें केन्ना म्हणलें ना. पण मध्यंतरी स्पीड मातशी कमी जाली. कित्याक लागून कितें जालें तें म्हाकाय कांय खबर ना. पूण हांव इतलेंच म्हणटलों, जे फाटले इतिहासान न वता आसतना इतिहास घडोवपाची संदी आज दोतोर प्रमोद सावंताकूय मेळिल्ली आसात. आणि गोंयच्या इतिहासान जो गेलो 23 वर्सांचो लढो जो आसा, हांव म्हणटा की सोशल जस्टीस मुवमेंटाक खऱ्या अर्थान न्याय मेळ्ळो किंवा मेळटलो अशें आमी म्हणपाक शकता. कारण हो एकमेव असो मुवमेंट आसा
जो सलग न थांबता न थकता कंटिन्युअसली ताजो फॉलोअप, रस्त्यार येवप, आंदोलन करप, कोणाक रिप्रेझेंटेशन दिवप, त्याच प्रमाणे केंद्राक वचून ताजे फॉलोअप करप, नॉट ओनली फ्रॉम द युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स बट इन द इंडिव्हिज्युअल कॅपेसिटीन सुद्धा बरेचशे जणांनी हायकोर्टाक चॅलेंज घातिल्ली, प्रत्येकान प्रयत्न केल्लो आसा. बट फायनली उटाचो जो लढो जो आशिल्लो, आणि हांव सदांच म्हणटा, उटा इज अ फोर्स, उटा इज अ स्ट्रेंथ, उटा इज अ पॉवर. आणि उटान जर मनान जर हाडलें जाल्यार कितें घडपाक शकता हें आजचे सुद्दां एका मुमेंटांतल्यान आज दिसून येता. आणि हांव म्हणटलो की लायक मायंडेड लोक ज्या वेळाचेर एका बॅनरा सकयल येता त्या वेळाचेर ह्यो काही गोष्टी जुळून आयल्यो आणि ताच्या खातीर आजचो दीस ऍटलिस्ट 65% काम तरी आज जाल्लें आसात. मुखार उरिल्लें 35% जें काम जें आसा तें कशे तरेन मुखार वतलें हें तो देव आणि म्हाका दिसता ब्युरोक्रेसी जी आसत आणि आमची गव्हर्नमेंट जी मशिनरी आसात तांचे कडेन तें हातान आसा. तुम्ही हे सगळे सक्सेस पळयता आसतना मुखार येता तो तुमच्या फुड्यान येता तो तुमकां दिसता केन्ना तरी गोंय सारकें राज्य तुमच्या समाजाच्या हेच्या खंयच्या फुडाऱ्यान लीड करपाक संद मेळची अशें दिसता तुमकां? तुमच्या समाजाच्या फुडाऱ्याक दिसना. व्हेरी फ्रँक बॉस. कशें आसा, ज्या 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 लोकांनी हो गोंय वसयलो, ज्या भुमिपुत्रांनी हें सगळें पिकयलें, फुलयलें, पूण तांकां खरो म्हणल्यार आज तांचे कडेन ही जबाबदारी आसपाक जाय. आणि अशें न्ही की बाबा त्या समाजांतले कोण कॅपेबल ना. देर आर सो मेनी पीपल जे कॅपेबल आसात, हायली एड्युकेटेड आसात. प्रूव्ड आणि लिडर आसा, लिडर प्रूव्ह केल्ले आसा, लिडरशीप प्रूव्ह केल्ले आसा तेणी. लिडरशिप प्रूव्ह ऑलरेडी केल्ली आसा न्ही. म्हणजे तो आणि ताका घेवन ते लिपोवपाचो बीन केन्ना तसलो तरी जातलें. विशय तो म्हजे कडेन जावं केन्ना तरी जातलें. and that will be the that day will be the highest and the brightest day in the history of the tribal अशें हांव म्हणटलो. ओके. तुमचे डिमांड जे असले पळय आतां मेन डिमांड असलो तो आतां सक्सेसफूल जाता, तो अचीव जाता असो दिसता. पण ह्या डिमांडा उपरांत तुमचे डिमांड जे असले खुबशे त्यो कांय जाल्ले कांय जावनासले, ते आतां कितें उरता अशे डिमांड काय ह्या डिमांडा उपरांत ते सोंपता सगळे? ना, हांव एकूच गोश्ट सांगतलो. हो जर डिमांड जर फुलफील जर जालो कंप्लीट, जाल्यार म्हाका दिसता बाकीचे जे डिमांड जे उरिल्ले आसात ते ऑटोमॅटीक जातले. सहजरित्या ऑटोमॅटीक जावपाक शकता. मुख्य जर डिमांड जर आसा जाल्यार तो पॉलिटिकल रिझर्वेशन, ज्या रिझर्वेशनाच्या माध्यमांतल्यान रिप्रेझेंटेशन करपाक मेळटा. आणि ते जर जालें न्ही जाल्यार बाकीचे लायट ताका फक्त पॉलिश करपाचें, ताका फक्त एक थोडेशे दिशा दिवपाची. हें जर जालें जाल्यार म्हाका जावपाक शकता. फक्त एक शेड्यूल्ड एरिया, इट इज इन द हँड ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंट. पूण तेची सुद्दां गरज ना अशें म्हाका तर दिसता, कारण कामां तशी स्मूथ वता. ओके. लास्ट प्रश्न तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर येता. ह्या डिसिजनान कांय जाणांक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडची पडटा, पण तुमी अशे आहा जेका तुमी आतां चड पयलीं पेक्षा चड सेफ फील करतले रिजर्व जाल्या उपरांत? कशें आसा न्ही, सेफ फील करप किंवा अनसेफ फील करप हे टोटली इन द हँड ऑफ म्हजो मतदार राजा आसा. प्रिय मतदार संघान रिझर्वेशन जावं ना जावं, गोविंद गावडेचे काम ह्या सगळ्या मतदारांनी पळयलेले आसात. आणि तूंय म्हजो एक मतदार आसा, तुवेंनूय पळयलेले आसात. सावयवेरेंच्या सारकेल्या भागान गोविंद गावडेन ह्या 9 वर्साच्या कारकिर्दीन कितें केलां, जें कोणाक फाटल्या 30-40 वर्सांक जमलें ना, तें गोविंद गावडेन फक्त 5 ते 6 म्हयन्यां भितर, 6 वर्सां भितर करून दाखयलेले आसात. हेजोय तूं विटनेस आसा. त्याच प्रमाणे जी प्रिय मतदारसंघाची जी रचना जी आसा, म्हाका दिसता आज पर्सनली आमी मॉनिटरींग करता. डेली म्हाका दिसता गोंयांतलो खंयचो आमदार जर लोकांक जर डेली मेळटा जाल्यार तो एकमेव आमदार आसा गोविंद गावडे. हें तुकाय सगळें खबर आहा. आणि केन्ना म्हाका फोन केलो, कोणाक कितें केलें, आणि आमी खंय ह्या टोका पासून त्या टोका पर्यंत आमचो प्रवास आसा. आमी नॉट लिमिटेड टू द प्रियर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे वावर जो आसा पळय न्ही, तो अवती आणि इतल्या पयसुल्ल्या मतदारसंघान सुद्दां आसा. कारण ज्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो
आदरणीय आदले मुखेलमंत्री श्रीमान मनोहरभाई पर्रीकर, मागीर गोंयचे सध्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी जी म्हाका ती संदी दिल्ली आशिल्ली, ते संदीचो पुरेपूर लाभ हांवें म्हजे खातीर करूं ना, तर लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांक ज्यो काही गोष्टी गरजो जाय त्यो आमी दिल्ल्यो आसात. म्हणून म्हाका दिसना की सेफ आणि अनसेफ कितें तरी आसतलें. पीपल विल टेक इट्स कॉल, कारण आत्ता तें हांव म्हणप तें बरोबर जायना, कारण हांव ओपन मायंडेड गाय. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की जे तरेन गोविंद गावडेन जें काम केल्लें आसा, लोक भुरग्यांचो रावतले लोक फुडार रावतले घडयिल्लो तुमच्या आसा, तो तो लोक केन्नाच विश्वासघात करपाक शकना. आणि विश्वास तांच्यांनी दवरलेलो आसा इनस्पायट ऑफ एनी. कशें आसा, मध्यंतरी 1 वर्स पयलू म्हाका मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. हम्म. जे दिस मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो, व्हेरी नेक्स्ट 2-3 दिसांनी आमी एक सभा घेतली. आणि कोण जाल्यार ते सभे कडेन कोण टर्न जावपाक शकनाशिल्लो. फाल्यां सकाळी एका आर्त सादाचेर येदो व्हडलो क्रावड जे दिस दिसलो पयलीं, त्या दिसा म्हाका पूर्ण खात्री आसा प्रियोळ मतदारसंघ गोविंद गावडे ह्या नावाच्या फाटल्यान आसा. आणि मुखार सुद्धा गोविंद गावडे ह्या नावाच्याच फाटल्यान आसतले अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. त्याबद्दल दुम्मत ना. आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो की प्रिय मतदारसंघान जो काम करता तो तिगता. आमी 2 दिसांची अळमी किंवा निवडणूक आयले म्हणटकीर डराव करणारे बेबे न्ही, किंवा गोडा देपेक लागिल्ले आमी दोमळे न्ही. हेवूय तुमकां हांव सांगता. मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर तेच काम करून दाखयलेलें आसात. आज आमदार आसात तेच काम. देर इज नो स्पीड ब्रेकर. बुलेट जाल्यार आमची स्पीड जी आसा ती फास्ट गेल्ली आसात. हे म्हजे मतदारसंघात जर आयले जाल्यार ते तुका सांगतले मंत्री असताना कशी काम जाताली आणि आता आमदार असताना सुद्धा काम कशें जाता. हेवूय लोक तुमकां चर्चेच्या वेळाचेर तुका कळटलें. मतदारसंघ हो गोविंद गावडे हे नांवान मुखार वयतलो अशें म्हाका पूर्ण आस आसा. आणि म्हणूनच मतदार हो म्हाजो मायबाप जावन आसा. ओके, ह्याच मुद्द्याचेर आमचो वेळूय सोंपला. गोविंदबाब रावता आमी जो रिजर्वेशनाचो प्रोसेस आहा तो तुमकां फॉलोअप करीत रावचो पडटलो जो पर्यंत तो बेगीन कंप्लीट जायना, तो खंय तरी ब्लॉक उरपाक जायना. तुमी आयले आनी मनमोकळेपणान आपली मतां मांडली, तुमची गजाली सांगल्यो म्हणून देव बरें करूं.